मंत्रिमंडळाच्या बसकेत कलम 39A रद्द करपाच्या विशयाचो ठराव मंजूर जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले। म्हजी भलायके परस गोंयची भलायकी चड मोलादीक आसा अशें आमदार विरेश बोरकाराचें म्हणणें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राती आझाद मैदानाचेर आमदार विरेशाची भेट घेवन कलम 39A रद्द करपा विशीं ज्यो मागण्यो आसा त्यो विधानसभेत मांडच्यो, विधानसभेत मागण्यांचेर चर्चा जातली, सध्या उपोशण फाटीं घेवचें असो सल्लो मुख्यमंत्र्यान विरेशाक दिल्लो। मात हाचे उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार वेन्झी वेगस आनी आरजीपी मुखेली मनोज परब हांचे मदीं चर्चा जाली। हाचे उपरांत उपोशण सुरू दवरपाचो निर्णय आमदार विरेशान जाहीर केलो। This is a fight for Goa, and Goa is worth fighting for. So he's fighting for Goa. That is a call that he's taking. We tried to convince him for almost half an hour. We were sitting trying to convince him it is going to take a toll on your health parameters are shifting, your blood parameters are shifting, you're not stable, but he wants to do it for Goa. So you can, it is up to the people of Goa as well today to understand what is happening here rather than looking at visuals. I think we should all come here as Goenkars, visit him. जेन्ना कोण मिस्टेक करता ती मिस्टेक करेक्ट जावपा जाय। जरी तर एक पुलीस मिस्टेक करता, मिसहँडल करता, आपल्यागे ड्युटी सारकें पाडना, यू हॅव टू करेक्ट हिम। तो कोणी जावं गोंयकार देखून जावं तो पुलीस, बट यू हॅव टू करेक्ट हिम। तो प्रोसिजर दिल्लो ताका लागून दिल्लो। सो दिस इज नॉट डन। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वॉट एवर द चीफ मिनिस्टर हॅज गिवन द प्रपोजल हियर। वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। वी आर नॉट रेडी फॉर दिस and we want 39A to be scrapped. How it is to be scrapped has already been spoken, and this agitation is going to only go greater and greater. गोंयकारांका उल माता गेट रेडी जावाय आणि रेडी जावन घोट रावाय काकी हिंग येवन म्हाका सदा मुखार व्हडल्यान आनी म्हाका सदा हे सरकाराक दाखोवचें पडटलें की मुखार आमच्यान कितें करपाक। बुधवारा राती पयलीं सभापती गणेश गांवकारान आमदार विरेश बोरकार हांची आझाद मैदानाचेर भेट घेतिल्ली। त्या उपरांत बुधवारा रातीच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे मदीं आल्तीन बंगल्याचेर उंचेल्या पांवड्यार बसका जाली। हे बसकेक मुखेल नगर नियोजक हजर आशिल्ले। बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जावपाची आसा। तशेंच अधिवेशनाचें कामकाज थारावपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची लेगीत बसका जातली। मजगती राती आज 11:25 वरांचेर राणे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यावयल्यान भायर सरलो, पूण हे बसके विशीं ताणें पत्रकारांक कसलीच म्हायती दिवंक ना। इन द इनिशियल स्टेप ताका अबेन्स दवरपाचें लेटरूय बी हांवें रेडी केल्लें। ओके, आनी हांवें ताका कंटिन्युअसली हांव तेजे कडेन फोनारूय उलयलां की यू विड्रॉ युअर स्ट्रायक नाव, आतां। ओके, सरकार इज रेडी आसा, अबेन्स दवरता। अबेन्स दवरल्या उपरांत फुडल्यो स्टेप्स सरकाराचे खंयचेय डिसिजन्स ह्यो फर्स्ट स्टेप इज एन अबेन्स दवरप आसता। तेजे कोण एडवायजर्स आसात म्हाका खबर ना, आनी ताका कितें एडवायज करता खबर ना। ओके, आनी ह्या विशयाचेर कारण आज शेवटी आफ्टर ऑल तेजें हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मी एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज इज माय कलीग। ओके, हेल्थ डिटोरेट जावप एखाद्याचें योग्य न्ही, म्हणून हांवें ताका सांगलेलें। आनी खंयचे अबेन्स दवरून फुडले विशय जे आसा डिस्कशनांतल्यान किंवा करस्पॉन्डन्सींतल्यान सुट्टात, हांवें अबेन्स दवरपाचें लेटर हें ताका दिवपाक रेडी केल्लें। ओके, आनी हें लेटर CTBच्या सायडींतल्यान ताका दिवपाचो आशिल्लो। हांवें ताका सांगलें की तूं लेटर आतां घे आनी विड्रॉ कर, आनी फाल्यांच्यान तुका जें रिवोक करपाक जाय किंवा प्रोविजनल फायनल तेजेर फुडलें डिस्कशन करपाक जाय तूं मुख्यमंत्र्याक विचारूं शकता, मिनिस्ट्री कडेन वचूं शकता। ऑफकोर्स वेन मिनिस्टर इज गिवींग द लेटर तेन्ना मिनिस्टर ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतालो, बट ताजें म्हणणें की तेजे गांवचे लोक आनी बाकीचे कोण आयकूंक ते हांव आतांय फोनार उलयतालो तेजे वांगडा। हांव आनी स्पिकर देड जायसर रावल्ले इन द इंट्रस्ट एक आमच्या बरोबरचो कलीग अशा पद्दतीन फास्टिंगाचेर कोण बसचो न्ही किंवा हांवें पयलींच फावटी असो बसला बसचो न्ही हें आमचें सरळ म्हणणें आसलें। म्हणून आमी ताका दोगांय जाणांनी स्पिकरूय वचून पर्सनली रिक्वेस्ट केली, ताकाय सांगलें तें सांगलें, बट तो जर आयकूंक तयार नासत जाल्यार आनी हांव म्हाज्या परीन तर आनी कांय सांगूंक शकना। कारण आत्ताच्या घडीक जे आनी शेवटी इट इज एन रिवोकेशन करप किंवा बाकीचें कितें इट इज अ प्रोसेस आनी इट इज अ लॉंग प्रोसेस। आफ्टर ऑल इट इज अ मिटींग बाकीचें सगळें हें तें घेवनूच जाता। ताच्या खातीर आजुनूय प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका सांगता लेटर रेडी आसा जे हेजेर म्हणजे हें केल्लें आसा तेणी फाटीं घेवचें। हांव आतांय लेटर ताका दिवपाक तयार आसा। तेणी आपलो हेजो कॉल ऑफ करचो आनी बाकीचे तेणी कायद्याच्या हितूंतल्यान सगळीं बाकीचे जे आपलें चालू दवरचें। ताका फुलोवपी खूब जाण आसतले, तेज्या खातीर पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपी खूब जाण आसतले, येवन भाशणां करपी खूब जाण आसतले, तांकां आपलो पॉलिटिकल फायदो मेळटलो। थंय येवन एक फोटो मारप
आनी पॉलिटिकल एक व्हडलें भाशण करप हें खूब जाण आसतलें. हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर कोण आसचो ना, एकटोय मनीस. जाती इन ताज्या हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर तेणी आजुनी फाटीं घेवप. हांवें लेटर रेडी दवरला म्हणटा तशें, आनी तेणी बाकीचो विशय जे आहा ते ऑफिसा कडेन करस्पॉन्डन्स किंवा म्हाजे कडेन फॉलोअप करून तेणी बाकीचे आपले विशय सोडून दिवप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.